तुका नावार्थेल्या सोमिया तुका दिन वाचतेल्या ननिया महिमा तुझी देखली वरती दया भोगली काळजाता गांधिता तुका नावार्थेल्या सोमिया तुका दिन वाचतेल्या दनिया आता जेजू संगी भेटतावी भली मानून घे म्हूण परता. या मिसाची तेसावान जॉन कास्तलिनो हाच्या 55 वर्साच्या जल्माच्या उडासाक अर्गां जावन मीस पेटयतात. तशेंच प्रिन्स्टन लिटन क्रास्ता ताच्या जल्माच्या उडासाक हे अर्गां दिवचे मीस पेटयतात. तशेंच अर्गां दिवन मीस पेटयता जेराल्ड क्रास्ता, लाविना क्रास्ता, विन्सेंट कार्मेलिटा रोशनी डिसोजा आनी कुटाम, फ्रँकी मेबल डिसोजा, जीन मर्सी डिसोजा आनी कुटाम, रोनाल्ड आन्सिला, प्रिन्शा आनी अर्विन डिसोजा. प्रत्येक इरादे पासून बरी भलायकी मेळचे खातीर हे मीस पेटयता रोहन आनी सौम्या. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सर संद्या पासून मीस पेटयता रिचर्ड डलमेडा. देवादीन जाल्ल्या आन्ना मारिया कुटिना हिच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता एंटोनिया जुडीथ कुटिना. पुलगोत्रींतल्या आत्म्या पासून मीस पेटयता जोफ्रे कॉन्सेसावो आनी कुटाम. देवादीन जाल्ल्या बेनेडिक्टा कॉन्सेसावो हिच्या पयल्या वर्साच्या उडासाक मीस पेटयता जोफ्रे कॉन्सेसावो आनी कुटाम. पीटर लोबो हाच्या 3ऱ्या वर्साच्या उडासाक मीस पेटयता जसिंता लोबो आनी कुटुंबाच्या सरिल्ल्या सर संद्या पासून मीस पेटयता अरविंद डिसोजा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगशनो आज पवित्र सभा भगवान डॉमिनिक हाचें स्मरण करता. 1970 इसवेंत स्पेन गांवांत जल्मलो हो भगवंत 1221 इसवेंत इटलीच्या बोलोन्या शारांत मरण पावलो. परतो शिकपी याजक तो आनी ताच्या काळार आसल्या सबार सूख इगजमती आसल्या सबार सूख समजणी ताणें सर्त केल्ली आनी मुखारी इगजमतेंत शिकपी याजक जायजे म्हणून ताणें सान डॉमिनिकाची वर्द घडल्ली. ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन सान डॉमिनिकाच्या पावलांनी चलच्या सर धार्मिका पासून मागया तांणी सर्वांनी तांच्या घडणाराची वाटेन चलोवन तांकां देव कृपा दिवं दी म्हूण आनी इगजमतेन तांचें काम ओर्तें जावं दी म्हूण प्रत्येक तरान ह्या मिसा वेळार आमी मागया. ह्या पवित्र दिन फावती फावटी वांटे घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून संता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सुद्दां संवकार एक सगळ्या देवतांनी आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
Somia kakulka, Somia kakulka, Krista kakulka, Krista kakulka, Somia kakulka, Somia kakulka. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, भाग्यवान तूं मिंगान आपल्या शिकवणेन आनी उर्बेन तुज्या पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली म्हत्वाची संस्था घडोवन हाडली. तुज्या सताचे ह्या श्रेश्ठ परगटणाऱ्याच्या विनवणेन आमच्याय खालसांनी भावार्थाच्या सताचो मोग वाडय आनी त्या सतांचो उजवाड हेरांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. Amen. अबाबूक परावादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सरेस्परा ससनाक तावन तूं म्हजो पवित्र देव न्ही, तूं करोस आमार. सरेस्परा आमचो न्याय निर्णय करचो खातीर तुवें कालदे आगारांक आपयलाय. आमच्या कडपा आमकां शिक्षा लावचे खातीर तुवें तांकां नेमयलाय. तुजे दोळे इतले निर्मळ की अन्याय तुज्यान पळोवंक जायना. तर विश्वासघातक्यांक तूं कितें पळयताय आनी नोस्तो मनीस आपणा प्रामाणीक आसलेल्या मनशाक गिळटना तूं कित्याक उगोस रावताय. मनशांक दर्यांतल्या मासल्या पोरी आनी दणीनातल्या किड्या पोरी तुवें कित्याक केलाय. कालद्यागारांक तांकां आपले गरयेन वयर व्हरतात, आपल्या जाळान ते तांकां धरतात, रापणेन पागून तांकां जमा करतात आनी उपरांत संतोसतात आनी उल्हास करतात. देखून ते आपल्या जाळांक बाली भेटयतात आनी आपले रांपणे मुखार दूख लासतात. कित्याक हे वरवीं तांकां व्हड फायदो लाभता आनी भरपूर जेवण खावंक मेळटा. तर तांणी आपली जाळां रितीन करीत रावूंक जाय आनी राष्ट्रांचो दया नासता संवाद करूंक जाय. हांव म्हज्या पाऱ्यांक बुरुसाचेर उबो रावतलो. फागोराचेर हांव स्थान घेतलो आनी तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या ग्रान्याक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव रावतलो. तेन्ना सरेस्पोरान म्हाका जाप दिली आनी म्हणलें, दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेवेणी वाचूंक जावचे खातीर फळेचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमेल्ल्या काळा पासत आनी शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना. तें गळाय करीत जाल्यारय ताची वाट पळोवन राव, कित्याक तें खरेंच येतलें. तें येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय, जो मनीस प्रामाणीक न्ही तो नाश जातलो, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासाविणे वरवीं जियेतलो. देवाचे उतार हें. देवाचे वडकार. श्लोक. तुजी वाट पळयतल्यांक सरेस्पुरा तूं केदीन सांडिनाय. तुजी वाट पळयतल्यांक सरेस्पुरा तूं केदीन सांडिनाय. सरेस्पूर सदांकाल राज करता म्हूण सुबेक म्हूण आपले निती सिंहासन ताणें मांडलां. न्यायनितीन
हो संसार तो चलोवन व्हरता पक्षपात करिनासता परजेचो तो पालन करता. श्लोक. तुझी वाट पळयतल्यांक सरस्पुरा तूं केदीन सांडिनाय. जुलूम भोगतल्यांक सरस्पुरस आसरो. आकांताच्या वेळा तोच तांचे कोटे. तुवें नांव वळखितल्याय सरस्पुरा तुजेर विश्वास दवरतात. तुजी वाट पळयतल्यांक तूं केदीन सांडिनाय. श्लोक. तुजी वाट पळयतल्यांक सरस्पुरा तूं केदीन सांडिनाय. गाया तर गीत सियोनांत राज करतल्या सरस्पुराक. उसान सांगा ताची विचित कामां एर जातीच्या लोकांक. विक्रायल्या रक्ताचे परिकोन घेतल्यांक दुबळ्याची विसार पडना. दुबळ्या धाकट्यांची हाकबोक तो तिरस्कार करिना. श्लोक. तुजी वाट पळयतल्यांक सरस्पुरा तूं केदीन सांडिनाय. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवे जिवीत सुवात मरिफात उसवाडाक हाडलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत लोकांच्या जम्या सरसी जेजू आनी ताचे शिश्य पावलेल्या वेळार एक मनीस जेजू सरसी येवन ताच्या मुखार सर पडोन म्हणालो, सायबा, म्हज्या पुताची काकूट कर. ताका मोरलूक आसा आनी इतलो घडामोडी तो करता की सबार पोटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा. हांवें तुका तुज्या शिश्यां सरसी हाडलो, पूण तांचे निपटी ताका बरो करूंक जालें ना. तो जेजून जाप दिवन म्हळें, या विश्वासी आनी नसते संतते, केदोळ पर्यंत तुजे संगत हांवें रावचें. कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें. हाडा ताका म्हजे सरसीन. ताका हाडटस जेजून ताका बेस्तायलो आनी देंवसार ताचे तावन भायर गेलो. अशें त्याच घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एक सुरू आसतना शिश्य ताचे सरसी येवन विचारी लागले, त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साद जालें ना? जेजून जाप दिली, तुमचो भावार्थ भोव अस्क देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता, एक सासवाच्या कणा इतलो भावार्थ सैत तुमकां आसा जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. देवाचें उतर हें, वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगशानो, आयचें पयलें वचप हबाकूक म्हणल्यार एका धाकट्या प्रवादीच्या ग्रंथांत हांव विसलां. हबाकूक प्रवादी जेरेमियाच्या काळार जियेल्लो आनीक जुदा राजांत तो आसुल्लो. ताणें बरयल्लो हो ग्रंथांत 3 अवस्वर आसात. पयले 2 अवस्वरांनी हबाकूक प्रवादी सोरेस्परा देवा लागीं संभाशण करता. प्रत्येक जावन देवाच्या सोंसणिकाये विशीं वो प्रवादी देवाक सवाल करता. आनी 3ऱ्या अवस्वरांत अर्गां स्तुती गीत गावचें एक किर्तन आसा. कसलें संभाशण हबाकूक प्रवाद्यान सोरेस्परा देवा लागीं केल्लें आमी आयकल्लें वाचप ताजें 2रे संभाशण. हबाकूक
प्रवादीच्या काळार जुदासो लोक खालदेया म्हणल्यार बाबिलोनियेच्या राजान गुलाम जावन आसले आनी तिचो राय तांकां कस दितालो आनी तेन्ना हो हाबाकूक सोरेस्पदाव लागीं विचारता कितलो तेंप तांणी ते कश्ट जायन इतलो बरो लोक खोट्या लोकां मुखांतर ताणें कित्याक कश्ट जाय कित्याक तूं कितली सोंसणीकाय दाखयताय अशें सोबार सावलां देवा कडेन तो विचारता म्हणजे देवाक कळीत आसल्यार देवा मुखार लोक कोश्टोवचे तो पळयत जाल्यार देव तांकां कोश्टोवंक एक परवानगी दिता आविलाची सांत तेरेज एक फावटी तिच्या थोड्या सांगात्याक हाडून घेवन एक नवें कॉवेंट उक्तें करूंक येतालें खंय वाटेर बरो पावस आनी बरफ पडलें खंय तांची वाट सोंपकोंक बारीच तांकां कस जालें खंय आनी तेन्ना सांत तेरेस देवा लागीं पुरपुरून सांगता की आले आमी बरें काम करूंक वेता कित्याक तूं आमकां कस दिताय कित्याक आमची वाट तूं बरी खरी नाय तेन्ना देव तिका जाप दी म्हणटा की हांवें म्हज्या मोगाच्यांक अशेंच चलोवचें अशेंच करचें आनी तेन्ना सांतेरे जाप दिता की त्या खातीर तुका भोव सुवणे इश्ट आसात म्हणजे देव थोडे फावटी आमकां कश्ट सोंसूंक परवानगी दिता अशें हाबाकूक ताणें विचारल्या सावलांक लोक दोन तरेचे लोक ते आसात एक भावार्थी लोक कश्ट जाता जाल्यार तो भावार्थ सांडिना आनीक तांचे कश्ट बऱ्या तरेन समजून कान घेवन ते कश्ट मारिफात ते देवाक आनीकय चड लागीं जावंक पावतात आनी थोडे जाण कश्ट येतना देवाक सांगतात देवा पुरपुरतात आनी देवा तांकां पयस वयतात आनी तशेंच तांच्या सांगात्यांकी ते कश्ट दितात आनी आयच्या वाचपांत निमाणी उतरां आमी आयकल्लीं ती प्रामाणीक मनीस ताच्या भावार्थ मारिफात जियेता म्हणजे भावार्थी मनीस कितलेय ताका कश्ट आयल्यार तो भावार्थ सांडिना आनीक भावार्था मुखांतर आनीक की तो घट जाता आनीक बरें करूंक शकता आनी तशेंच आमी पळयता आयच्या वांजलांत जेजूच्या शिसांक त्या मनशाच्या पुताक बरें करूंक जावंक ना कित्याक तांचे कडेन तसलो भावार्थ ना तुल्लो आनीक जेजू कडेन ते विचारतना जेजू ताका सांगता असले देवचा सोडूंक आमकां घट भावार्थ जाय आनी जर तर भावार्थान तुमी कितें मागतात विचारतात तें खंडीत जावन तुमकां तें मेळटलें तर आमचो भावार्थ कितलो आसा म्हणलें तें आमी जाणाव आमचीच तंकी करता आसतना भावार्थांत आमी जियेत आसतना कितले फावटी आमचो भावार्थ उणो जाला कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार ह्या सुखीदाड आमी भोगता आसतना आमचो भावार्थ आमचे तां पयस गेल्यार ही जागे आमी भावार्थी मनीस न्ही त्या देखून आमचो इल्लो भावार्थ आसलो तो घट करूंक सदांच आमी प्रयत्न करचे आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या मुखांतर देव आमकां लागीं आसा देवाचो सांगत आमकां आसा म्हणलो भावार्थ म्हणलो एक म्हणली समजणी आमची ती आसता आसतना आमचो भावार्थ दीस वेता वेता सडटा तर आमी मागया आमचो भावार्थ दीस वेता वेता सोडूंक आनीक आमी भावार्थी उर्बेस्त मनीस जावं तुवें दिल्ल्या देव्यांनी सोम्या हसयता विस्नार रंगाळ उतरांनी तुका वंदिता
संतोष बरीत काळजांनी खाणी खाण येता उल्हास बरीत गीतांनी ओपून ती दिता गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची खाणीक तुगे आशीर्वाद गंध येन तुगे तिचे सोबे आमकां सुगे गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची खाणीक तुगे आशीर्वाद गंध येन तुगे तिचे सोबे आमकां सुगे म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापात मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या आपल्या बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्याने एका पवित्रतेच्या आदवा सर्वेस्वर मानून घेऊ सर पदवीदारा देवा आमच्या बापा भगवान दुमिंगाच्या विनंतीन आमची देणी आनी मागणी दयाळपणान मानून घे आनी ख्रिस्ती भावार्थ राखतात आनी परगडतात तांकां ह्या बलिदानाच्या बळांत उर्बेवंत आनी दैरादी कर तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची खालसां उबारुया आमीन सर्वेस्वरातय उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर काळीनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवान दोमिनीक तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुनेवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवन आमची गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागणाच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसारला तुज्या वैभवान उजरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे तुका जय जय उजरगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूट तुमचे बसो समर्पूंची त्याच परीन जेवण जाताच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी खरराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशे पसत तें वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bawarta sagot pargatuyan. Gesù melo
जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतुला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर वेगताय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्यान सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवन फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मोरी देवाचे माय संगती बगेवन झुजे ती सपोती बगेवन दोरमुतान सोर कडेन तुका मनवल्यान प्रत्येक जावन सांत डॉमिनीक ह्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनार आमच्या सोडून दवरच्या अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी आतां दीर्घ घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सकाळ जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दीस राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक सिता तशें आमची पापां मागोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून दवरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरबोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवाय आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी येतान सेवंक वेता ती आमचेर जरती आनी केस दाडिना जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वोकात दिवन ओ जावंसा जेजू देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी समया तुझे बदलांच्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली अवतमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येता हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता
आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा हें म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू, तू ये मुझे तर काळजां प्रकाश वाखर. जिवितांतो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागर. जेवण ते सर्गीचे अद्विगताय दिवचे. बोलते बामोचे काळजांत तुका सेवचे. दर्ये जेजू, दुलोप जेजू, पुण्या रुपान काळजांत राव जेजू. जेजू, तू ये मुझे थंय काळजांत प्रकाश वाखर. जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागर. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, भगेवोन दुमिंगाच्या पसडे जिणये पसत तुका दिन वसून आनी सर्गीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेन तुजी खरी भक्ती वाडय. तुज्या दिप्तीवंत प्रसंग दराची शिकोवन घेवन तिचे क्रिस्ती जिवी सुदारत वचो आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदां जियोंक पावो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाकच चारण दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावं विसली. जेजून तुज्या पुतांक कुसारून काढतना आमची आवय जावं दिली. कार्मेल गुड्यार मोठभशेनी तुका ताची आवय शारुती म्हूण मानून घेतली. गरजेच्या त्या वेळार तांणी तुका कार्मेलेच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बोळे माये. कतनातली आवंकवारी कार्मेलच्या आदारा म्हणून वरातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तूं तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या द्रढपतेन आनी तीर वर्षां तुजे ससी आमी येता आनी आमचे स्वर्गोचो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर हे बोदयाळी अंकारी मरी. तुज्या आसरा उरलो, तुजो आदार मागलो, तुज्या मजतीत सदलो. कोणी कोणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातेनी गैर खांग्यो तुजे कडेन घेवन येता. ह्या अंकाची अंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकेन तीस तुजे मुखार रावता.
मुनी सल्ल्या देवताची माये मुझे मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुझ्या कालपुरती मुझे मागणी ऐक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन. No man bure कृपे मुरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळ जीवसाचे जेजू Bagi Maria Dawajmai, Mapapya Atani Amen. कार्मेलाच्या सुंदरने Amapasudanatikar, No man bure कृपे मुरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळ जीवसाचे जेजू Bagi Maria Dawajmai, Mapapya Atani Amen. कार्मेलाच्या सुंदरने Amapasudanatikar, No man bure कृपे मुरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळ जीवसाचे जेजू Bagi Maria Dawajmai, Mapapya Atani Amen. कार्मेलाच्या सुंदरने Amapasudanatikar, अर्गम प्रार्थना. ए बगेवती मोरये कार्मेल रणये आमच्या आवय तुझा नसता तुवें आमचे खातीर मागून दडल्या सर्व काळान अर्गां दिता. वडा पातळेन तुजी बेनती केल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट वेदनांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्गस्थानी तूं आमकां एक आवय कशी आदार आयल्या देखून तुका आमी नमस्कार. या घडी आमी तुजे सदैव मोगाचे सेवेचे मागणेचे जिवीचे प्रयत्न करतल्या अशें सदां तुज्या पुतार विश्वास रावून सगळ्याच्या सुखापावो आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या हाती आशिल्ल्या दिसपाच्या कृपे वरवीं आमेन. पडव्या संगी खऱ्या नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाटती आमकां भरभशाची. केदे वर्ते बाग मोरयेचे प्रसूत आमचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सर्वे सांच्या मेघ जावं सोपच्या. बुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाडटी आमकां भरभशाची. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशिर्वादी वांका. Bagi kursaci kurwene beram kam sila mam jadus banante, Bapa Putraci आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन.